ताच्या दोंगराचोडुया ताच्या मोंदियाचो गोया ताच्या दोंगराचोडुया ताच्या मोंदियाचो गोया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आमची जणेकल्याची मागणी आमी देवा मुखार ह्या वेळार दवरुया. आयची मिसाची मांडावळ करता मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी ह्या गरब्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आमची 400 वर्सांची समारंभणी करूंक आमी सगळी तयारी केल्या आनी हे उत्सवीक वरोस आमी सुरू करतले. हे आमचे तयारीचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गरब्यांनी जाता. नाकेळी फातिमा फेर्नांडीस, देवसुआ ग्रान जो सिल्वेरा, दाबोली मानुएल फेर्नांडीस, एलिगांजा आबेल पेरेरा, आल्तो दाबोली एलेक्स डिसुजा, बिहाइंड एनएसडी रॉकी लोबो, रेजिना मुंदी फ्रेडी नोनिस, आल्तो चिकाली लुसी डिसुजा. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. संवसाराची शांती पासत मागुया. करीत भाशेन इस्रायल आनी हेर देशां मदें ह्या दिसांनी झूज वाडत आसा. शांती जावंक मागुया आनी जीं कोण जखमी जाल्यान जीं मरून गेल्यान तांकां देवान आपणाच्या गोपान घेवंक करीत भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी भोव करून आमचीच पासत आमच्या गोंयचे पासत आमच्या गोंयान जीं ह्या दिसांनी उत्सांबळाय सुरू जाल्ली आसा आमचे जमनीक लागून लँड कन्वर्शनाक लागून हिल कटिंगाक लागून मागुया देवा लागीं आमची काकूत कर म्हूण आनी ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां निवार आनी जे कोण चुकी करतात तांकां निटायेर हाड आनीक जे आमी पाड घातलेले आसा ते परतून आमी मेळोवन घेवंक आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, साद्या काळार 26व्या आयतारांत आमी पावल्या आनी आयचे हे सोमेरेचो विशय आमी विचून काडलो तो म्हणल्यार वचात परिशोधीक वाट सांगाती एकामेकाचे आयकून चलात. रोमा शारांत संवसाराचे सगळे परिशोधीक प्रतिनिधी ऑक्टोबराचे 2 सुरू जातले परिशोधीचे 2 जमातीन वांटो घेवंक आयच्या दिसा तावन एकठांय जातात. परिशोधीक वाट एकामेकाचे आयकून बरें आसा तें मानून घेवन पवित्र सुबेचे जिवीत आयच्या काळाक जेजू क्रिस्ताक कवाय दितले करूंक वावुरता. जेन्ना आमचे वडील सांगाती वो आमचे परस ल्हान आसात ते परायेन कितें बरें सांगतात ते आमी उदक्या काळजांत आनी मनांत आयकता आनी जिविताक लायता तेन्ना आमचे जिवीत आमी सुफोल्याक पावयता. हेच मनान आयचे हे मिसेचे भेटेन वांटो घेतना आमी दुसऱ्याचे बरें आसा ते आयकून आमच्या जिवितांत ते आपणावन जिविताची वाट चलोवंक आमकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. एकामेकाचें आयकून चलात. बाबडीनो, आयकप एकदम गरजेचें आनी आयकून आमी आमच्या जिविताक नवीं पावलां मारपाकूय गरजेचें. करीत भाशेन आतांच आमी सुरवातेच्या उतरान आयकलां तशें परिशोध परतून भरता. 2री जमात 2nd सेशन ऑफ द सिनड मागुया आमच्या सगळ्या बिस्पां पासत पाद्री पासत लौकिकां पासत जे हे भासाभासीन वांटो घेतले आनी निर्णय घेतले आमचे पवित्र सभे पासत तांचे पासत तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें दी म्हूण मागुया. आनी आमी आमच्या घोराब्यांनी आमच्या वाड्यांनी आमच्या फिरगोजेन अशेंच एकामेकाक आयकूंक गरज पूण आमी जायते पावटी आयकूंक चुकल्या. असल्या सगळ्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू तूं आमचे लागीं वेगवेगळ्या मनशां वरवीं उलयताय
जायते पावटी आमी आमच्या जिवितांत कितें सांगलां तें न्हय, पूण कोणें सांगलां तें पळोवन त्या मनशाच्या सांगण्याचो वालोर करता. जिविताक बरें तें सांगलोलें आमी आयकूंक ना. सुम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, तुज्या उतरा वरवीं तूं आमकां जिविताच्या मार्गार चलूंक आमच्या पावलांक उजवाड दिताय. पूण जायते पावटी आमी आमच्या जिवितांत तुज्या उतराक कान दिवंक ना, तें आमी वाचूंक वेळ काडूंक ना आनी तुज्या उतराची बेपरवा करून जियेल्या. क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या जेजू, एके खेरीत भाशेन आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां वरवीं तूं आमचे लागीं तुजो संदेश आनी जिविताचो मार्ग दाखोळ करताय. पूण आमी आमचे वडील कितें सांगतात तें आयकून घेवंक ना आनी कितलेच फावटी तांचेर विरुद्ध आमी वावुरल्या आनी अशें आमी पवित्र सभेचे नवसरणेन आडकोडीचे फातर जाल्या. सुम्या काकुतकोर, आनी सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी भोव कोन्न पातक्यांची दया करून तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोनवाडायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान उतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडिशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. लोकगणतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी
सोरेस्पोर कुपांत देवून आयलो आनी मोइजेसाक काडून कोडें उलोयलो. उपरांत ताचे सोवें ओतमो आसलो तांतलो तोडो काडून ताणें 70 जाणट्यांक दिलो. तांचेर ओतमो देंवलो तेन्ना तांणी संदेश दिलो, पूण उपरांत तांणी आनीक संदेश दिलो ना. दोग मनीस पेण्या मैदानार रावलोले. एकल्याचें नांव एल्दाद आनी दुसऱ्याचें मेदाद. तांचेरूय ओतमो देंवलो. जोरूय ते तोंबुशीं वचून नासले, तोरूय नेमळोल्या मोदें तांचीं नांवां आसलीं. तांणी पेण्या मैदानार संदेश दिवंक सुरू केलें. एक तरणाटो ही खबर मोइजेसाक सांगूंक गेलो. ताणें म्हणलें, पळय, एल्दाद आनी मेदाद पेण्या मैदानार संदेश दितात. तेन्ना भुरगेपणार तावन मोइजेसाचो सेवक आसलो तो नूनाचो पूत जोसुए अशें म्हणूंक लागलो, म्हज्या दोनया मोइजेसा, तांकां मना कर. पूण मोइजेसान ताका जबाब दिलो, म्हजे पासत तूं निर्दोख करताय? सोरेस्पोराची सगळी पोरजां प्रवाद्यांची जाल्ली जाल्यार आनी सोरेस्पोरान तांचे भितर आपलो ओतमो घाल्लो जाल्यार हांव कितलो खुशी. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सोरेस्पोराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. पोतून सोरेस्पोराची समूर्त सोरबोरी, जिवाची गोठाय. सोरेस्पोराचे नेम सदांच खरें, नेणटाची जानवाय. जबाब, सोरेस्पोराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सोरेस्पोराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोगपाची. सोरेस्पोराचे निर्णय स्वताची, सगळी नितीची. जबाब, सोरेस्पोराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. देखून तांतलें तुज्या सेवकाक मेळटा जानवाय आनी तांकां पाळो दिवंक तो व्हड इनाम जोडटा. पूण आपल्या सगळ्या चुकींची कोणाक वळख आसत? नेनारपणी केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका बोगोस. जबाब, आनी तुज्या सेवकाक गोरवी जावंक दिवं नाका. गोरवाक म्हजेर अधिकार चोलूंक निर्मू नाका. तेन्ना हांव गुण्यावावीन चलतलों, व्हडा पातकांतलो मेकळो जातलों. जबाब, काळजाचो संतोष. बागियोन पावलोन बागियोन जॉकोबाचें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचे आसात त्या हाल उपद्र्याक लागून विलाप आनी रुडोन कोरात. तुमच्यो गिरेस्कायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां सासणेन केल्यांत. तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक कोलम लागल्या आनी ही तांची कोलम तुमचेर आड गोवाय दितली. आनी उज्या पोरी भांगाराक आनी रुपयाक कोलम लागल्या आनी ही
तांची कोलूम तुमचेर आड गोवाय दितली आनी तुजे उज्या पोरी तुमच्या मांस खातली. सोंपोवंक पावल्यात तसले निमाण्या दिसाक तुमी गिरेस्तकायो पुजायल्यात. तुमच्या शेतांची लुवणी केल्या त्या वावऱ्याड्यांक जी तुमी मजुरी दिवंक ना ती आतां तुमचेर आड बॉम्ब मारतात आनी तांच्या हाल हुल्यांच्यो साद दोलबाराच्या सर्वेस्पोराच्या कानार पडला. ह्या संवसारान तुमचें जिवीत सुस्त आनी कामचाराचें जालां. पिडापीड दिवन तुमी मातल्यांत. निरपराध्यांचेर फॉर्मोण मारून तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आड बोल करूंक ना. देवाचें उतर हें Soy Respora, soy, soy. Soy Sol Respora, soy, soy. Soy Sol Respora, soy Sol Respora. Soy Sol Respora, soy, soy. सर्वेस्पोराक जय जय. सोम्या तुजें उतर सोत. स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोली कोर. सर्वेस्पोराक जय. Soy Sol Respora, Respora, soy, soy. Soy Sol Respora, soy, soy. Soy Sol Respora, soy Sol Respora. Soy Sol Respora, soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे मार्क परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुआवान उलोवन जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो. पूण जेजून म्हळें, ताका मना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयत सो कोणूच ना. तर आमचेर आड ना, तो आमच्या सांगाता आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र भर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका उतरची ना. पूण भावार धरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्या कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडू ओडटा तसलें एक दात्याचें पेड ताच्या गळ्याक बांदून ताका दर्यान बुडयल्यार अदीक बरें जातें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सयेक जायत बी तो कातरून उडय. दोन हात आसून हेमकोंडान पालो ना तसल्या उज्यान वेचे परस लुंडो जावन जिवितान भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सयेक जायत बी तो कातर. दोन पांय आसून हेमकोंडान तुका उडयलेल्या परस थोंटो जावन सासणाच्या जिवितान भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सयेक जायत बी तो उमटून भायर उडय. दोन दोळे आसून हेमकोंडान तुका उडयलेल्या परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यान भितर सरूंक तुका अदीक बरें. थंय हेमकोंडान ताचो किडो मरून मरना आनी उजो केन्नाच पालवना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखरी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज जेजून जीं उतरां सांगल्यान खंयचोय कुडीचो सांदो जरी तर तुका पातकाचो सयेक जायत बी तो कातरून उडय. आयच्या नियाळाक आमी इल्लेशें इमॅजिनेशन करुया. जस्ट इमॅजीन खबर आहा, जस्ट इमॅजीन म्हूण एक शो येता तो
तसलो जस्ट इमॅजीन न्हू, पूण आतां तुमी बसात आनी जस्ट इमॅजीन. हांव सांगता कितें इमॅजीन करपाचें तें, तुमचे दोळे धांपात आनी इमॅजीन की ह्या इगोर्जेन एक एकलो भितर सोदता. घोडे तुमी अडकतात ती मनशां, वा तुमी घोडे अडकनात ती मनशां. कोणाक हात ना, कोणाक पांय ना, कोणाक जीब ना, कोणाक दोळो ना, कोणाक कान ना, असलीं मनशां भितर सोदतात आमचे इगोर्जेन. ती पळयात. आनी भोव करून जरी तर तुमी कोणाकूय अडकतात जी पातकांत आसात वेगवेगळे तरेच्या, ते सांदेच ना म्हूण समजात आनी असल्या मनशांक भितर सोदता आसतना पळयात. ह्या लोकां मदें तुकाय पळय, तुजे खंयचे खंयचे सांदे ना जाल्ले आसात, खंयचे सांदे कातरून उडयल्यात. तुंय भितर सर. बरें, येवया पोत्तून. कम बॅक टू द चर्च. तुमी बसून आहात थिंगा बसात, दोळे उगडात, आतां म्हाका पळयात. हें जें आतांच तुमी इमॅजीन केलां, जस्ट इमॅजीन. बरें दिसता चित्र काय भिरांकूळ? हें चित्र आमचे इगोर्जेन तुमी वळखतात तींच मनशां घोडे तुमची घरचीं, तुमची इश्ट मित्रां, आनी तातूंत भितर तुमीय आसात. वेगवेगळे सांदे नाच. दुसऱ्यांचे सांदे घोडे तुका खबर आसचे ना, पूण तुका खंयचे सांदे ना जाल्ले आसा ते इगोर्जेन भितर सरता आसतना जोण एकल्याक तुमकां बरे भाशेन खबर आसा. आनी कित्याक लागून? कित्याक ते आमकां पातकाचो सोयेक जालो देखून कातरून उडय जेजून म्हणलेलें, आमी कातरले. हें चित्र बरें दिसता पळोवपाक काय भिरांकूळ दिसता? भिरांकूळ दिसता. जरी तर जस्ट इमॅजीन करून आमकां इतलें भिरांत दिसता जाल्यार खरेपणी अशें जायत जाल्यार भाव भयणीनो कितें दिसचें ना. आनी आतां तुमी जें कितें तुमच्या मनान हाडलां तें आनीक कोणें सांगलोलें न्हय, हो सांदो कातोर, तो सांदो कातोर म्हूण. पूण तुमी जोण एकलो जाणात, आमी जोण एकलो जाणात, तोच सांदो आमी कातरला. कित्याक आमी पातकाच्या सोयेगाक जायते पावटी उक्तीं उरता. भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान आयज आमकां खेरीत भाशेन उलो आयकूंक, हो संदेश आयकूंक येता काय आमकां? कित्याक एकामेकाचें जरी तर आमी आयकना जाल्यार फुडली वाट चलूंक अवघड. देखून आयचो विशय एकामेकाचें आयकून ही परिशदीक वाट चलात. तर आयकतलो कोणाचें आयकपाचें? कितले आवाज आयज आमकां आयकूंक येतात. थोडे आवाज घोडे सारके आवाज, थोडे फटोवपाचे, थोडे फायदो काडपाचे, थोडे बेश्टे एडवर्टीजमेंट करपाचे, थोडे दिशाभूल करपाचे, आमकां कन्फ्यूज करपाचे आवाज. वेगवेगळे तरेचे आवाज आयज आसा. थोडे जाण आपूण कितलेंय वायट करीत जाल्यार आपूण बरें म्हूण दाखोवपाचे आवाज. थोडे आवाज आमकां आमचे मुखार जें कितें घडटा तें उक्तें करून दाखोवपाचे, जागृताय हाडपाचे आवाज. खंयचे ते आवाज जे आमी आयकता? कितें आयकूंक सोदता आमी भाव भयणीनो? आयकतलो जाल्यार कोणें तरी उलोवपाक जाय. आयज आमी पळयता देवाच्या उतरान उलोवपी आसात. आनी हें उलोवप हो संदेश भोव करून तर तो देवाचो जाल्यार कोणाच्यानूय बेश्टो संदेश दिवंक जायना. विचून काडलेले नेमलेले मनीस आसात जांकां देव विचून काडटा आनी आपलो संदेश दिवपाक लायता. तो संदेश आमी आयकूंकूच जाय. जाल्यार कोण ते विचून काडलेले? आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता मोइजेस देवाचो संदेश दिवपी. आनी जी पोरजां ह्या अरण्यांतल्यान चलतालीं, इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर सरून आतां भासायल्ल्या देशांत वेतालीं, आनी ती अविस्वाशी जाल्लीं देखून आतां 40 वर्सां त्या अरण्यांत भोंवता आसतना मोइजेस तांचो फुडारी आनी देव तांचे बराबर आसलो. आनी देव तांचे लागीं मोइजेसा वरवीं उलयतालो. एक तंबू तांणी बांदलेलो आनी ह्या तंबून जेन्ना मोइजेस भितर सरतालो ताचेर वयर कूप येतालें आनी ह्या कुपांतल्यान देव मोइजेसा लागीं उलयतालो आनी देवान दिल्लो संदेश मोइजेस परजेक दितालो.
थोडे पावटी तो संदेश वाट खंयच्यान वचपाची ती, थोडे पावटी तो संदेश झुपाटी दिवपाचो, कित्याक ती परजा परतून परतून अविस्वाशी जाताली, गुणगुणटाली. थोडे पावटी हो संदेश जिवीत दिवपाचो, उमक्यो वस्तू कोर, तो एक पितळीचो सोरोप वयर उबारून दवर आनी जो लोक मरता सोरपान घास मारून ते साल्वार जातले. हे भाशेन वेगवेगळे तरेचे संदेश देव मोइजेसा वरवीं दिता. आनी आयच्या वाचपान आमी आयकता 70 जाणट्यांक विचून काडले, आनी जो आत्मो मोइजेसा लागीं आसलो, देवान दिल्लो, देवान नेमलेलो, तातूंतलो थोडो काडून, पवित्र पुस्तक बरें म्हणटा तें, थोडो काडून ह्या 70 जाणट्यांक दिलो. आनी हे 70 जाणटे संदेश दिवपाक लागले. आपणाचो संदेश न्हू, सदां दितालो तसलो संदेश न्हू, सदां बेश्ट्यो खबरो करताले ते न्हू, पूण हे मनीस तांचेच मदले विचून काडलेले जाणटे. आनी ते आतां हो देवाचो संदेश दिता, जे भाशेन मोइजेस हो संदेश दितालो. कितली खुशालकाय ह्या लोकांक, कितली खुशालकाय मोइजेसाक, की हो देवाचो संदेश दिवपी फकत एकलो मोइजेस ना, पूण बाराबर आनीक 70 जाण देवान नेमलेले. आनी आमकां हेंय आयकोंक आयलां, फकत ताणें तेन्नाच तो संदेश दिलो, मागीर उपरांत दिवंक ना. आनी हो लोक वयता वयता चलता चलता खंयच्याय एका मैदानार पावले, थंयसर बरो जागो आसा, थंयसर आपले तंबू बांदून रावताले. पेण्या मैदान अशें तांकां म्हणटाले. आनी ह्या पेण्या मैदानान सगलो लोक आसा, इस्रायलाचो लोक. आनी तांकां मदेंच आनीक कोण 2 जाण, तांची नांवांय सांगल्यात, एल्दाद आनी मेदाद. हे भायर सरतात आनी पेण्या मैदानार हो संदेश दितात, देवाचो संदेश. आनी एक तरणाटो बेगीन बेगीन धांवून धांवून मोइजेसाशी आयलो कंप्लेन घेवन. मोइजेस मोइजेस, एल्दाद आनी मेदाद जे ते 70 जाणट्या मदें आत्मो घेवपाक नासले, ते तिंगा संदेश दितात. आनी जोशुआ जो मोइजेसा बराबर आतां भोंवता धाकटो आसतना तावन ताचो आदारी कसो, तो किरीत भाशेन मोइजेसा लागीं मागता, मोइजेस तांकां बंद कर, तांकां आडाय, कित्याक ते आमच्या जोम्यांतले न्हय, तुवें विचून काडलेले ते न्हय. आनी मोइजेसाचो जबाब काय बरे भाशेन, ते जरी तर देवाचो संदेश दितात जाल्यार काय बरें, तांकां आडाय नाका, देवाचो संदेश तांकां दिवं दी. आनी जितलोय देवाचो संदेश आमच्यान घेवंक जाता आनी दिवंक जाता तितलोय आपूण चड खुशाल. सगळीं पासून जरी तर प्रवाद्यां भाशेन जाल्ली आनी सगल्यांक जरी तर पवित्र आत्मो मेळ्ळलो हो संदेश दिवपाक, हो संदेश दिवपाचें देणें मेळ्ळें जाल्यार हांव कितलो खुशाल. ताचेर नाटकां आयकून नाका, म्हजे पासत तूं तांचेर नाटकां आयकून नाका. असलीच वस्त जेजूय म्हणटा, तांकां आडाय नाका, म्हजे पासत नाटकां आयकून नाका. इगोर्जेन हांगासर तुमी येता तेन्ना संदेश कोणें दिवपाचो? हिंगा कोण संदेश दिता? सेर्मांव कोणें सांगपाचो? आमी पातकूर आनी पादविकार. समज थिंगा भायर फ्रांसीस आमचो साकिस्तांव लागलो संदेश दिवपाक आनी कोण बरी नासलेलीं ताचेशी येतात आनी फ्रांसीस हात लायता, चाक्क करून बरीं जातात. तुमी कोणाशी धांवतलीं, फ्रांसिसाशी काय पादविकाराशी? पादविकारान हात लायलो, मागणें केलें, व्हडलो जावं म्हणलो, कांयच जायना. पूण फ्रांसिसान जरी तर भायर रावन एक हात लायलो, इल्लेशें मागणें केलें, बरीं जातात. तुमी कोणाशी धांवतल्यात? सारकें सांगाय. आं, पादविकाराक सोडलो, फ्रांसिसाशी धांवतलीं. आनी हिंगा रावन पादकुरान आनी पादविकारान नाटकाय करूंक जाता वो करपाची? पादविकाराक पदवी ना फ्रांसिसाक बंद करपाक? फ्रांसीस चल वोस भितर, बंद कर, हें कोन्ना काय हिंगा इगोर्जे कडेन करपाक जायना? जाता. पूण पादविकारान जरी तर अशें केलें, तुमी कितें म्हणटलीं मागीर? पादकुरान गायलें आसतलें पादविकाराच्या कानान, बंद कर म्हण फ्रांसीस, कित्याक तेंकडे जायना न्हू, फ्रांसिसाच्यान जाता, तेका बंद केलो. चकचक चकचक करून खबरो करपाक लागतलीं, रागार जातलीं. कांय म्हणची ना घडये, पादविकारान सांगलां म्हण पादविकाराचें उतर. कित्याक आमची परजा काय बरी. पादविकारान कितें सांगलें, पाद्रीनी कितें सांगलें, आजून पासून आयकतात. त्याच वक्तार घडये कोण म्हणचो ना, फादर तूं कित्याक जेलस जाता, फ्रांसिसाक करून दी, तें घडये तुमी म्हणची ना. पूण भितरल्यान सान जायतीं जाणां कश्टवतलीं, राग येतलो तुमकां.
देखून नाटकायेन ताका बंद जरी तर करीत जाल्यार देवा मुखार पादविगार जाबाब दिवपा पडटलो पादविगारान. पूण पादविगारान खुशाल जावपाचें, कित्याक जावं साकिस्तांव म्हजो ताचे वरवीं देव परजेक हात लायता, ताचे वरवीं देव परजेक बरो करता. हांव खंय तरी उणो पडला, हो घडये म्हाका देवान विचून काडूंक ना, हें सगळेंच करूंक जाल्यार ह्यो थोड्यो वस्तू करूंक ताका विचून काडला. फ्रांसिसूच कित्याक, कोणूय एकलो आमचो पॅरिशनर येता, मिसाक आयलोलो भायर सोदता, मीस काबार जाल्या उपरांत कॅन्टीन आहा, कॅन्टिनान कोण कोण लोक वस्तू घेता थिंगा, आनी हो एकलो पॅरिशनर आमचो थिंगा लागलो संदेश दिवपाक आनी हिलींग करपाक. खुशाल जावपाचें आमी काय ताका बंद करपाचो. भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान, आयचें वाचप आमकां खेरीत भाशेन उलो मारता आमी ओळखून घेवपाक की देवाचें हें देणें जें आसा तें कोणाकूय मेळूंक शकता. देव कोणाय वरवीं आमकां संदेश दिवपाक शकता. पादविगार पादकूर खेरीत विचून काडलोले, नेमलोले, मागलोले आनी धाडलोले हांगासर इगर्जेन पादविगार आनी पादकूर कशे आमकां नोमियारलोले आसा. पूण विचून काडपाक देव आपूण जाणा खंयच्या वेळार कसल्यांक आनी कोणाक. ओ घडये कोण क्रिस्तांव न्हूच, ओ क्रिस्ती धर्मान वाडूंकूच ना, तांचे वरवीं ह्यो मिलाग्री जावपाक शकता. आनी अशें जरी तर घडटा भाव भयणीनो, मोइजेसान म्हणलां तशें सगल्यांक पासून असलो पवित्र आत्मो मेळ्ळो आनी ह्यो बऱ्यो वस्तू घडटात जाल्यार हांव कितलो खुशाल. भाव भयणीनो, हें करता आसतना आमकां आडकोडी आसात. आनी ह्यो आडकोडी म्हणल्यार जें चित्र आमी आमच्या दोळ्या मुखार सुरवातेक हाडलां, पातकाचो सोयेग. पातकाचो सोयेग आसा थंयसर जेजून म्हणलेलीं तीं उतरां आमी जरी तर सारकीं अक्षरशाय घेतलीं जाल्यार आमी कातरून नाच जावपाचे. आयज कितल्या जाणांक सांदे आसपाचे. हांव यादनीक, हांव पादविगार, पूण जरी तर तेंच चित्र हांवें चिंतलें म्हजे विशीं, म्हजे कितलेच सांदे नाच जावपाचे. कित्याक आमचे सांदे आमकां पातकाचे वाटेन ओडून हाडटात. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन जाकोब चीट बरोवन गिरेस्त आसात तांकां सांगता. एके भशेन सगळे कातरलेले कशे जाले ते गिरेस्त मनीस, कित्याक जे कोण गरीब आसा ते तांकां दिसती पडना, जें कितें फावो नीत आसा ते करिनात, जे कोण तांचो वावर केल्लो आसा तांकां ही गिरेस्तकाय दिवंक वावुरलेले आसात तांकां कांयच ना. पूण सगळी गिरेस्तकाय आपणाक घेवन तांकां तांची मजुरी पासून दिनासतना दवरल्या. आनी आमी जाणा आमगेर कोण काम करपाक येता, भोव करून काम करपाक कोण येतात, जांचे लागीं व्हडले व्हडले जॉब ना, जॉब सेक्युरिटी ना, फायनान्शियल सेक्युरिटी ना, ते लेबर करपाक येता. पूण तांकां जरी तर आमी तांची सॅलरी वो तांकां जें कितें फावो आनी आमी दिता म्हणलेलें तें दिच ना, डिले पे डिले करता जाल्यार ताच्या घोराब्याक कोण पोसतलो. ताचीं भुरगीं, ताची बायल घरा लागीं रडटा, भुकेन रडटा. ताची भुरगीं इस्कॉलाक वचपाची फी दिवपाक जाय आसली ती ताच्यान दिवपाक जायना. आनी गिरेस्त मनशागेर काम करपाक गेला, आपणाक कितलेशें जोडून ह्या बायल भुरग्यांक पोसूंक, तोय बीन हो गिरेस्त मनीस दिना जाल्यार कितें करतलो गरीब मनीस? हडताल, प्रोटेस्ट, बोवाळ मारतलो, केस करतलो. आमी जाणा कितें करता तीं, कांय करूंक जायना तांच्यान. फकत रडपाक जाता, परतून परतून गिडगिडावन मागूंक जाता, दी पात्रांव दी, पात्रांव दी. भाव भयणीनो, पात्रांव दी म्हणटा तेन्ना पात्रांव जरी तर आयकना जाल्यार कोण आयकतलो? आयज दुसऱ्या वाचपान बागेवन जाकोब चीट बरोवन सांगता आमकां, ताचें रोडणें देवाशी पावलें. आतां तूं सांबाळ, ताचें रोडणें देवाशी पावलें. म्हणटच जांच्या हातान भाव भयणीनो आतां एक गिरेस्त म्हणटात ती आयच्या दुसऱ्या वाचपान, गिरेस्त म्हणल्यार फकत पयशे आसात तेच न्हू. गिरेस्त म्हणल्यार जांच्या हातान जबाबदारी आसा, जांच्या हातान पदवी आसा, आमचे पॉलिटिकल लिडर्स तशेंच आमचे रिलिजियस लिडर्स, ज्यांच्या हातान निर्णय घेवपाक पदवी आसा ते सगळे. आनी हे निर्णय जरी तर आमी सगळ्यां पासत घेना जाल्यार ते मनीस जेन्ना रडटात, घडये थोडो वगत देव रावता, तुका चान्स दिता. कोण आमदार मंत्री आसात, पादवीगार आसात, तांकां चान्स दिता, आयक तांचें, एकामेकाचें आयकून चलात.
आनी जरी तर तूं आयकना आनी आपणाचीच मनमानी करता, जे भाशेन आतां आमचे आमदार मंत्री आहा ते करतात, आयकोच नात, कितलेंय सांगल्यार पाड घालीत आसात, तेन्ना देव आपलो आवाज उलयल्या बगर रावचो ना, देव आपलो निर्णय घेतल्या बगर रावचो ना. आनी देव जरी तर आपलो निर्णय असल्या परिस्थितीन घेता जाल्यार तें आमकां माल पडटलें, खूब माल पडटलें. देखून भाव भयणीनो, ही वाट चलता आसतना आमी एकामेकाचें आयकूंक गरज. आनी आमी इगर्जेन भितर सरता आसतना आमचे हात पांय दोळे कान नाक सगळें बरे भाशेन आसचें पासत. ह्या पातकांतली आमी सुटूंक एकामेकाक आमी आदार करपाक गरज. परिशदीक वाट सगळ्यांक आमकां बाराबर एकचारान सहभागिलीपणान चलूंक आपयता आनी आमचें मिसांव जिवंक आपयता. जाल्यार एकामेकाक आमी हो आदार करून ह्या वायटांतल्यान निवारूंक. आनी हे भाशेन आमी सगळीं इगर्जेन भितर सरता आसतना बरीं सगळे आख्खे फूल बॉडी बरे भाशेन आसलोली, सगळे सांदे बरे भाशेन जानत चलतात तसलीं एकामेकाक दिसती पडोंक गरज. आतां सोंपयता आसतना पत्तून इमॅजीन करुया, जस्ट इमॅजीन. पयलें चित्र काडलेलें तें मातशें बदलुया. आसा थंयच बस आनी पळय पत्तून तोच लोक भितर सरता, पूण बरे भाशेन सगळे बरे भाशेन आसा. केंस बी बरे उगयल्याय, थोड्या जाणांनी लिपस्टीक बीन लायल्या आनी बरे भाशेन बरें न्हेसोन जानत भितर सरतात सगळीं. आनी तांचे भितर तूंय बीन आसा, सूट मारून टाय मारून बरें ड्रेस घालून बरी साडी घालून तूंय भितर सरता. हें चित्र कशें दिसता? हें भिरांकूळ काय बरें? हेंय भिरांकूळ? हें बरें. तोंडार हांसो दिसता तुमच्या आतां. ऑर्डर पयलीं सांगलेलें तेन्ना रडपाक पावलेलीं दिसतालीं चडशीं जाणां, सॅड दिसतालीं. आतां जस्ट इमॅजीन चेंज केला तेन्ना तुमचीं तोंडां बरीं दिसता, बरीं आसता. तर ही खुशालकाय भाव भयणीनो आमकां आसचे पासत. एकामेकाक हात दिवया, एकामेका बरोबर चलुया. जें कितें आमी नको तें शिकुया आनी जें कितें आमी जाणव तें दुसऱ्यांक शिकोवया. हे भाशेन एकामेकाचें आयकून ही आमची परिशदीक वाट चलुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सर्वपृथ्वीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वपृथ्वीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचें मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. परिशोधीचे बसकेंत पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडा उक्ते रावूंक देवाचो संदेश आपल्या पोरजेक विश्वासीपणीन पुरगोट करूंक आनी अशें आमचे पवित्र सभेक परिशोधीक वाटेर मोगा एकवटाच्या बांदपासांनी चलोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या देशाच्या सरकारान सगळ्यांची मनान आनी मत समजून घेवन देशाचे उदरगती पासत कितें बरें तें आपणावंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दयाळ
भुरग्याची मागणी आय दोयाळ बापा ही मागणी आय. आमच्या गोराब्यांनी आमी एकामेकाचें आयकून घेवन भोव करून नवीं लग्नां जाल्या आमच्या तरणाट्या गोराब्यांनी तांचे मदें वादविवाद उपरासतात तेन्ना भासाभास करूंक एकामेकाचें आयकूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दोयाळ बापा ही मागणी आय. ऑक्टोबर 2 ते 27 पर्यंत चलतले परिशोधीक जमातीन वांटो घेतल्यांक पवित्र आत्म्याचे तृप्ती मागता तांकां सगल्यांक उदार कालीज म्हण दी म्हूण आनी अशें पवित्र सभेच्या बरेपण खातीर निर्णय घेवंक ते पावल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दोयाळ बापा ही मागणी आय. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. जायतीं जाणां आमची भाव भयणां बरीं नात, खेरीत भाशेन तांचे पासत मागुया देवान तांकां पिकोवणेचो हात लावंक. सर्गीचे बापा, वेगवेगळी देणी तुवेंच आमकां दिल्यात. आमचे कुडीचे सांदे तुवेंच आमकां फावो केल्यात. वेगवेगळ्यो सवलती तूंच आमकां दिताय. आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तुज्या मुखान एकामेकाचें आयकून चलूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया C24 पेज 38 C24. म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखारी वैमीक आमच्या नाटके पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. कोनवाळ्या देवा, आमी तुका ओपतांव ते जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी व्हांवती जोर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सोपुरनायेन एक, तशींच तीं सोपुरनायेन एक जावच्याक
तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनसवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर्व दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani संसार मोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोर गोठुया. सोम्याची सुवामी ओंडो खाता. एकाची पियेता. इतलेच पाटी वैभव आयचो. आमी तुझे मरण पोर गोठता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मळपळ्योवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचे मदलो न्हय तो कोण एकलो तुज्या नांवान देंवचार काडटालो, आमी ताका मना केलो. शिसांनी हें सांगलें कित्याक शिसांक नाटकाय जाल्ली, आपणा लागीं जायना पूण दुसरे जे आसात ते करतात देखून तांकां बंद कर. जाल्यार जेजून म्हणलें ताका बंद करिनाका. जो म्हजे खातीर उलयता वो म्हज्या नांवान विजमीत करता तो रोखडोच म्हजेर आड वेतलो अशें केन्नाच जावचें ना.
तर आमी सगळ्यांक एक बराबर घेवन देवाचें राज विस्तारूंक तयार देखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितोरेची म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Kitlo
प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या ओत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. आयची मिसाची मांडावळ केल्या मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी आमचे दिनवास तुमकां. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 32,370 रुपया, दाबोलीं कपेलान 1,090 रुपया, सगळे मेळून 33,460 रुपया. भाव भयणीनो, चोत्राय दोरची जशें सांगलां, फुडल्या आयताराक तावन ओतुंबराचो म्हयनो सुरू जाता आनी ओतुंबराच्या म्हयन्यान तावन आमच्या मिसाचे मांडावळीन एक बदल हाडलेलो आसा. आयतारा दीस फकत 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:45 वाजता 6:45 आनी दुसरें मीस 8:30 वाजता जातलें. आनी दुसरें मीस आसा तें दोतोनीच्या भुरग्यांकूय मीस. दुसऱ्या मिसा उपरांत भुरग्यांची दोतोन जातली. आवय बापायनो, मातशें चोत्राय धरचे हाचे विशीं. भुरग्यांक फुडल्या आयताराक तावन 9:30 वाजता न्हू, पूण 8:30 वाजता मिसाक धाडपाक जाय आनी त्या उपरांत दोतोन. फुडलो आयतार साद्या काळाचो 27वो आयतार 2 मिसां. पयले मिसाची मांडावळ करूंक पाद्र पियो समुदाय रेजिना मुंदी 6:45 वाजता आनी दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक युकरिस्टीक मिनिस्टर्स. फुडलो आयतार येता तो पर्यावरणाचे प्रेशितायेचो दीस, रोचनेचो काळ, सिजन ऑफ क्रिएशन आमचे दियोसिजीन आमी समरमता. तर खेरीत भाशेन ह्या सुमानान रोचने पासत जो वावर आमच्यान करूंक जाता, ल्हान ल्हान वस्तू जावं निवळ करपाचें, झाडां रोवपाचें, आसात तें सांबाळपाचें, वो पर्यावरणा पासत कितेंय बरोवपाचें, वो जें कितें पर्यावरणाचेर आड, आमच्या गोंयच्या पर्यावरणाचेर आड वेता
ताचे विशीं तुमचो ताळो उबारपाचो, एक व्हिडिओ करपाचो, कितें असल्यो बारीक बारीक वस्तू ज्यो पर्यावरणा पासत आमच्यान करूंक जाता त्यो करूंक आमी ह्या सुमानान खेरीत भाशेन हो सयेक घेवचो आनी पर्यावरणाचे प्रेशितायेचो दीस फुडलो आयतार रोचणेच्या काळा दिसाक आमी सगळीं तातूंत वांटो घेवया. आमचे फिरगोजेन आमच्या तरणाट्यांनी खेरीत भाशेन घडोवन हाडलेलो आसा पॅट ब्लेसिंग. 4 तारखेर ओतुंबराचे आसिजेचो बागीवन फ्रांसीस हाचे परबे दिसाक हें घडोवन हाडलेलें आसा. रेजिस्ट्रेशन फॉर्म्स गुगल फॉर्म्स आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर घातलेलीं आसा. जे कोण आपल्यो मनजाती आशिर्वाद घेवंक हाडूंक सोदतात तांणी सगळ्यांनी रेजिस्टर करचें म्हूण मागलां. कित्याक दर एक मनजात जी तुमी आशिर्वाद घालूंक हाडटली तांकां आमची तरणाटीं सर्टिफिकेटूय दितली, सर्टिफिकेट ऑफ ब्लेसिंग. जाल्यार तुमी तुमचीं नांवां आनी तुमचे पेट्स जे आसात मनजाती ज्यो आसात तांचीं नांवां रेजिस्टर करचीं. 4 तारखेर सांजे 4 वाजता हो आशिर्वाद जातलो. तर तुमी तुमच्या मनजातींक घेवन येवचें. बुधवारा दीस भोव पवित्र संस्काराची बोजवण सांजेर 6:30 वाजता मांडावळ करूंक जिना पेंटा आनी फोंडवे समुदाय. शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आनी त्या उपरांत मीस. सोनवारा दिसाक मिसाची मांडावळ आसा तातूंत कांयच बदल ना, आदलेच भाशेन. सोनवारा दीस सांजेर 6 वाजता इंग्लीश भाशेन आयताराचे मीस आनी दाबोलीं सांताक्रूज कपेलान 6:30 वाजता आयताराचे मीस. समुदायाच्यो जमाती आयच्या दिसाक सांत आगोस्तीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज एंटनी डिसोजा हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. सांत कुर्साची समुदाय पेंटा आनी मिनीन जेजूस समुदाय फोंडवे सांजेर 5 वाजता. मारियाना आब्रांचीस हांच्या घरान समुदायाची जमात. 5 तारखेर पयलो सोनवार म्हयन्याचो आमचे फिरगोजेन आमी सायबीणमायचे खेरीत देवस्थान सुरू केल्लें आसा. फर्स्ट सॅटर्डे डिवोशन टू इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी सकाळीं 6:30 वाजता जातलें आनी त्या उपरांत मीस. 6 तारखेर फुडल्या आयताराक क्रिस्मांचीं भुरगीं आनी तांचीं आवय बापायक दोतोन जाल्या उपरांत खेरीत जमात आसतली. सगल्या आवय बापायांनी कंपल्सरिली येवचें. 9 तारखेर नोव्हेंबराचे आमी आमच्या फिरगोजेन क्रिस्माचो साक्रामेंत घडोवन हाडटा. तर ही तयारी सगळी बरे भाशेन करूंक सगल्यांनी येवपाक गरजेचें. म्हणटच कोणें चुकयचें न्हू. फुडल्या आयताराक दोतोन जाल्या उपरांत क्रिस्माचीं भुरगीं आनी क्रिस्माच्या भुरग्यांची आवय बापूय. ओतुंबराचो म्हयनो खेरीत भाशेन तेर्साचो म्हयनो आनी आमच्या तरणाट्यांनी बरी एक सुवाय सुरू केल्ली आसा. समुदायांनी येवन तुमचे बराबर तेर्स करपाक. एक दिसाक एक समुदायान ती वेतली. तुमच्या समुदायान आसा तेन्ना तांचे बराबर तुमी सगल्यांनी येवन तेर्स करचो आनी तांचेय पासत आमच्या फिरगोजेच्या सगल्या तरणाट्यां पासत ती बरी तरणाटीं जावंक तांचे पासत मागचें म्हूण तुमकां विनंती करता. 400 वर्सांची समरमणी भाव भयणीनो आमची आतां लागीं पावली. आमी मागोत आयल्या. तर 16 तारखेर ओतुंबराचे आमची उक्तावणी इनॉग्रल ऑफ 400 years जुबिली इयर. उक्तावणेचें मीस सांजेर 5:30 वाजता दवरला. मुद्दम लेट दवरला. तुमकां सगल्यांक येवपाक मेळपाक जाय देखून. जाता ते भाशेन सगल्यांनी वांटो घेवचो. आमचो भोवमानेस्त आदारी बिस्प सिमियांव फेर्नांडीस आमकां मिसाची भेट भेटयतलो, दार उगडटलो करपेचें. आनी तशेंच आमचो नवो ग्रोटो जो तयार केल्लो आसा ताचेरूय आशिर्वाद घालतलो. तुमी जीं कोण येवपाचीं आसात तुमचीं नांवां तुमच्या फिरगोज गवळीक सभेच्या वांगड्या लागीं दिवची. कित्याक त्या प्रमाणे थोडी तयारी आमी करपाची गरज आसा. तर सगल्यांक बरे भाशेन वांटो घेवंक आदार दिवचे पासत तुमी येतात म्हणून कळोवचें म्हूण मागता. ह्या दिसाक मिसाच्या कॉयरान कोणाक तुमकां वांटो घेवपाची खुशी आसा जावं गीत गावंक वो कसलोय इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाक जाल्यार तुमचीं नांवां तुमी स्टीवन वाज ही आमच्या तरणाट्या लागीं दिवची. तुमचीं नांवां दिवपाक लास्ट डे 5 तारखेर ओतुंबराची. आनीक जीं कोण ह्या कॉयरान आसतलीं तांकां प्रॅक्टीस गरजेची.
म्हणटच सगळ्यांनी बरे भाशेन येवन प्रॅक्टीस करून ही समारंभणी बरे भाशेन जावंक आमी सगळीं भाग घेवया. ह्या 400 वर्सांची आमची समारंभणी जुबिली इयर ह्या आख्ख्या वर्साक म्हणजे ह्या वर्साक 16 तारखेर ऑक्टोबराचे 2024 ते 16 तारखेर ऑक्टोबराचे 2025 आमकां खेरीत उत्सवीक वर्स जुबिली इयर जायती कृपा आमकां घेवपाक हो सयेक, तशेंच आमची फिरगोज नव्यान बांदून हाडूंक आनिकूय बरी उत्तेजनान भरलेली जावंक आमकां जायते सयेक मेळटले. वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज आनी कार्यक्रम घडून हाडलेले आसात आख्ख्या वर्साक, तातूंत तुमी सगल्यांनी भाग घेवचो. थोड्यो एक्टिविटीज इगोर्जे लागीं जातल्यो, थोड्यो तुमच्या समुदायांनी जातल्यो. कोणेंच म्हणचें न्हू हें म्हाका लागना वो म्हाका वेळ ना. खेरीत वर्स हें, तर ह्या खेरीत वर्सान आमी खेरीत कृपा घेवपाचो आमचो सयेक पिड्ड्यार करचो न्हय, बाराबर येवन सगल्यांनी आमी तातूंत भाग घेवचो. हें अशें करता आसतना एक एपील काडलेलो आसा. ह्या आख्ख्या वर्साक जो खर्च जातलो तो मेळोवन घेवपाक तुमी तुमच्या उदारपणान ह्या बऱ्या वावराक आदार दिवचो. तशेंच आयताराच्या दिसाक समुदायांनी तुमी बाराबर येवन हे ल्हान ल्हान कार्यक्रम करूंक शकतात. आयच्या दिसाक इग्रेजा वॉर्ड सेंट फ्रांसीस दे असिसी कॅन्टीन करतले आनी ह्या कॅन्टिनाचो जो फायदो येता तो सगळो 400 वर्सांचे समारंभणे पासत ती करतली. भाव भयणीनो, हे समारंभणेक एक खेरीत रीत घडून हाडलेली आसा. मातशें सगळीं बरे भाशेन आयका. आमी 400 वर्सांची समारंभणी आमी विशय घेतलेलो आसा तो 400 वर्सांची भावार्थाची पावलां आमी बाराबर एकचारान सहभागिलीपणान मारता. तर हेंच आमी एकामेकाक दिवपाक हो एक कॉन्सेप्ट आमी मुखार हाडलेलो आसा. आनी पासींग द फ्लेम जी भावार्थाची कीट आसा ती एकामेकाक दिवंक आमी ह्या वर्साक प्रयत्न करतले. हांव हें करूंक आमचें डिवायन मर्सी चॅपल जें आसा तातूंत 2 दिवल्यो दवरलेल्यो आसतल्यो आनी दर दिसाक 2 फामिली आमचे फिरगोजींतल्यो येवन त्यो दिवल्यो पेटयतली. दुसऱ्या दिसाक दुसऱ्यो 2 फामिली येतल्यो आनीक परतून त्यो पेटयतल्यो. हे पेटोवपाची आनी पालोवपाची पद्दत जी आसा ती तुमकां बरे भाशेन आमी फुडले पावटी एक्सप्लेन करतले हांव. तर दर दिसाक 2 गरोबे आमचे फिरगोजेचे डिवायन मसी कॉपेलान येवन ही दिवली पेटयतली आनी ही कीट ही दिवली ही फ्लेम जी आसा ती चालूच दवरतली आख्खें वर्सभर. ज्या दिसाक तुमची फामील करता त्या दिसाक हो दीस तुमचे फामिली पासत भेटयल्लो दीस. जशें आमी सायबिणीची भेट जाता तेन्ना तुमचे पासत मागता ते भाशेन ही दिवली पेटोवपाक जे 2 गरोबे आसात तांचे पासत हो दीस आमी भेटयतले. म्हणटच निबां घेवची न्हू, एक्सक्यूज दिवचे न्हू, आख्ख्या गरोब्यान त्या दिसाक येवचें मिसाक. तुमी खंयच्या दिसाक तुमकां ही वात पेटोवपाक वा दिवली पेटोवपाक नोमियारलेली आसा तें लिस्ट आतां तयार जातलें आनी तुमकां आदीं फुडेंच कळटलें. म्हणटच जे एडजस्टमेंट करपाक जाय ते तुमी करचें म्हण तुमकां विनंती करता. जाता ते भाशेन आख्ख्या कुटुंबान येवचें आनी बाराबर तुमचें मागणें देवाक उबारचें, मिसाचे भेटेन वांटो घेवचो, कुमसाराची गरज आसा जाल्यार कुमसार जावचें आनीक ही कीट जी आमी एकामेकाक दीत रावता तातूंत भाग घेवचो. जरी तर कोणूय भायल्या परदेसान आसात ना घरा आख्खी फामिलूच भायर गेल्ली आसा आनी तांकांय खुशी आसा हे रितीन वांटो घेवपाक जाल्यार ती खंयच्याय वेळार जेन्ना येवपाचीं आसात गोंयांत तेन्ना तांणी आदीं फुडें कळोवचें. तुमच्या समुदायाच्या PPC मेंबराक कळोवचें तुमी खंयच्या दिसाक येवपाचीं आसात तीं आनी त्या प्रमाणे तांकांय सगल्यांक सयेक मेळटलो ही कीट वो ही फ्लेम जी आमी पास करता पासींग द फ्लेम करपाक तातूंत घेवपाक भाग मेळटलें. तर सगळीं आमी बरे भाशेन तातूंत वांटो घेवया. पंचायत नोटीस करूंक लायता ग्रामसभा मिटींग स्पेशल ग्रामसभा मिटींग आसतली 2 तारखेर ऑक्टोबराचे 8:30 वाजता ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसात. तशेंच आनीक एक बरी वस्त जी आमचे पंचायतीन आतां केल्ली आसा ती म्हणल्यार बाल ग्रामसभा.
ती सगळ्या गोंयांत जावपाक जाय. बाल ग्राम सभा म्हणटा ती भुरग्यां पासत, जे कोण वोटर न्हू, आजून 18 वर्सां जावंक ना, तांच्यांनी ग्राम सभेन वांटो घेवन थंयसर कांय उलोवपाक जायना. तांकां एक सोयीक दिवन ही बाल ग्राम सभा 28 सोनवार पडटा त्या दिसाक, आनी भुरगीं हॉलिडेयान आसतलीं. 28 ही बाल ग्राम सभा आमच्या पंचायतीन दवरलेली आसा. तुमच्या भुरग्यांक मुखार काडची. तांणी आपणाच्या गांवां पासत कितें जाय तें सांगूंक मागूंक, तांकां कसल्यो सवलती जाय, भुरगीं कशीं, ह्या भुरग्यांक कितें वायट दिसता आमच्या गांवांत जें कितें घडटा तें तांच्यांनी सगळे हे मुद्दे बाल ग्राम सभेन हाडूंक जाता. तर आमचे फिरगोजेंतावन आमी हो सोयेक घेवया आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक, हाव टू बी गूड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. आपआपणाची जबाबदारी घेवपाचे नागरीक जावपाक आमच्या भुरग्यांक आतांच तावन शिकोवया. 28 तारखेर ओतुंबराचे ही बाल ग्राम सभा जातली. तुमच्या भुरग्यांक धाडात. एका बऱ्या देखणारान इगोर्चेक 10,000 रुपया दिल्यात, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. लग्न जावंक मुखार सरता देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे कामिलो अमसिन देसा, दुमिंग रुडोल्फ देसा आनी पावलिना दाक्रूज हांचो पूत रावता आल्त दाबोली. लग्न जावंक सोदता जेनिस मिशेल फेर्नांडीस हिचे लगीन ती धूव बाल्ताजार फेर्नांडीस आनी सुजाना फेर्नांडीस हांची रावता बेंड्रा मुंबय. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखोड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता, आनी त्याहून चड हो नवो क्रिस्ती कुटुंब घडूंक मुखार सरतात तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Hymn number F7, page 88. F7.